प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वा विसवोर वोड 12 ते 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 12 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणाक आपयल्लो ताका जेजून सांगलें, तूं दनपारचें ओ रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टा इश्टिणीक ओ भावा भयणीक ओ सोयऱ्यांक ओ गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजें आपोवणें बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबल्यांक, खड्ड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तूं बागी जातलोय. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मुजरी मेळटली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू ज्या लोकांच्या घरा ताका आपयल्लो थिंचोर ही खबर तो तांकां सांगता. आनी कितें घडलेलें, एक साबाताचो दीस आसलो आनी त्या साबाताच्या दिसा एका फारिजियोन जेजूक आपल्या घरा आपयल्लो. आनी बाबणीनो, ज्या जाग्यार जेजूक आपयल्लो थिंचोर फारिजियोनी दुसऱ्या फारिजियोंक आपयल्ले, आपल्या आमिगांक आपयल्ले, ताजी भाव भयणां आसलीं, ताजे जे सोयरे धोवरे आसले तांकां सगल्यांक आपयल्ले. आनी थिंचोर जेजू आसलो. आनी जेजू पळयता जेन्ना तो थिंचोर त्या फारिजियोच्या घरा आसा, थिंचोर कोण दुबळो ना, थिंचोर कोण कुड्डो ना, थिंचोर कोण थोंटो ना. जो थिंचोर आहा ते सगळे प्रमाणीक मनशां. म्हणजे हो लोक ह्या फारिजियोक वळखतालो, हे फारिजियोचे आमीक आसले आनी तांचे बरोबर जेजूकूय आपयतात. आयकात बाबणीनो, जेजू म्हणटा, तुमी दनपारचें वा रातचें जेवण दिता तेन्ना तुज्या इश्टानीक वा भाव भयणीक वा सोयऱ्यांक वा गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घोडेक तुमी तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजें आपोवणें बाद करीत म्हणून. म्हणजे बाबणीनो, आमी जेन्ना दुसऱ्यांक जेवणाक आपयता आमच्या घरा, खूब लोक आपयता, आमीय केन्ना आपयतालीं, लोक आमकां आजून पासून आपयता. आनी थिंचोच जेन्ना आमी जेवणाक वेता थिंचोर कोण आसता बाबणीनो, तांची फामील आसता, भाव भयणां आसतात, तांची सोयरीं आसतात, तांचे आमीक आसतात. म्हणजे जी कोणाक ते फामिलीक वळखतात तोच लोक थिंचोर येता जेवणाक. आनी बाबणीनो, हांव कसली वोपार थिंचोर शिकयना, पूण आयज जेजू थिंचोर सांगता की जेन्ना कोणाक आपयतात ह्या सगळ्या तुज्या सोयऱ्या धोयऱ्यांक आपय नाकात, पूण जेन्ना तूं जेवण दिताय तो म्हणटा दुबल्यांक, खोट्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. कित्याक बाबणीनो, हो जो लोक दुबळो आहा, कुड्डो आहा, थोंटे आहात, खोड्ड्याक पडल्यात, हे लोक जेन्ना आमी तांकां आपयता आमच्या घरा, ते लोक आमकां पोत्तून तांच्या घरा आपोवंक शकनात. एक कुड्ड्याक कशे भाशेन आमचें आपोवंक जाता, कशे भाशेन एक भेऱ्याक आपोवंक जाता, जो कोण थोंटो कशे भाशेन तांच्यान आपोवंक जाता, कित्याक तांकांच आपलो कुयदाद करूंक जायना. म्हणटच जेन्ना ह्या लोकांक आमी आमच्या घरा जेवणाक आपयता, हो लोक आमकां पोत्तून आपोवंक शकना. पूण जेजू म्हणटा, प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातली त्या दिसा आमकां ह्या लोकांक आपयल्या म्हणून आमची मुजरी मेळटली. म्हणजे जें बरें काम आमी केलां, फकत ह्या संवसारांत आमकां ताजो फायदो मेळपाक न्हय, पूण आमी गोरिबांक, थोंट्यांक, कुड्ड्यांक आपयला, आमकां ताची मुजरी, तो इनाम मेळटलो जेन्ना जेजू निमाण्या दिसा आमकां पुनर्जीवन करता. कित्याक आमी खरेपणी ताच्या उतरा पोरमें जाल्ल्यान जें ताणें आयज सांगलां आमकां ह्या शिवर्तमानांत. म्हणटच बाबणीनो, आमी जेन्ना कोणाक जेवणाक आपयता, आमी व्हडलें फेस्त करता, आमी चिंतुया
की फकत आमी आमच्या आमिगांक न्हय. आमी म्हणिना की आमच्या सोयऱ्यांक आपय नाका. जेजू अशें म्हणिना तुज्या आमिगांक आपय नाका, तुज्या भाव भयणांक आपय नाका अशें न्हय म्हणिना. पूण फकत त्याच लोकांक तुज्या फामिलींतल्या आपय नाका. कुड्ड्यांक आपय, थोंट्यांक आपय, दुसऱ्यांक आपय, जी गरीब आसा ताका आपय. कित्याक हो लोक जो तूं आपयताय ती तुका परतून आपोवंक शकना. पूण प्रमाणीक लोक ज्या दिसा पुनर्जीवन जातलीं त्या दिसा आमकां मुजरी मेवतली. जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जें आमी आमच्या गरीबांक, गरीब भयणांक, दुबळ्यांक, खोंट्यांक, थोट्यांक हें आमी बरें कोत्ता, आमी ताका कोत्ता. आनी आमी तांकां बरें केलां म्हणून आमकां निमाण्या दिसा मुजरी मेळटली. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या खोशेची वाट सोडून आमी देवाची खोशी करूंक, खरेपणी आमी गरीबांक आनी दुसऱ्यांक जी खरे भशेन ती तांकां कसलोच फायदो मेळोंक शकना पूण आमी तांकां बरें करूंक शकता. हें आयज करपाक आमी फुडें सरया. ना तर भाव भयणीनो, जे आमी आमच्या फामिलीक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या गिरेस्त सोयऱ्यांक आनी तांकां आमी बरें कोत्ता, आमकां ताची मुजरी ह्याच संवसारांत मेळटली. तो लोक आमकां आपयतलो पूण आमी सुर्गीचें सूख भोगूंक पावचें ना. पुनर्जीवन जाता तो प्रमाणीक लोक आमी तांचे बरोबर आमी पुनर्जीवन जावचें ना. कित्याक आमी फकत आमचें पडयलां, आमचीच बरेंपण पडयलां ह्या संवसारांत. पूण जेन्ना आमी आमचें बरेंपण सोडून आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण पडयलां, देवान तें पडयलां, देवाक तें मानलां आनी आतां आमकां निमाण्या दिसा ती मुजरी मेळटली. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमचे कडेन देवान आशिर्वादान भरून आमी आतां दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरपाक चिंतुया. दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. आनी एक दीस आमी खरेपणी जेजू जेन्ना येतलो, आमी खरेपणी आमकां आमची मुजरी मेळटली, आमचो इनाम मेळटलो आनी आमी सासणाच्या सासणांत देवा बरोबर जिवंक आमी पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडटा.